नमस्कार. आयज आमी आसात ते साकोड्ड्या गांवांत आनी हांगासर एक म्हायती मेळ्ळी जे एनवायरमेंटलिस्ट राजन केरकार हांगसरल्यान जेन्ना वयताले तांकां खंय तरी वास आयलो म्हणून ते भितर सरले भितर जंगलान आनी तेणी पळयलो की एक पट्टेरी वाघ हांगासर मरण पडलेलो आसा म्हणून. आनी जेन्ना तांणी वचून फॉरेस्टाक जेन्ना म्हायती दिली तेन्ना फॉरेस्टाचे सगळे अधिकारी हांगासर पावले. तेंच्यांनी पळयले जाल्यार तो पट्टेरी वाघ जो आसा जवळ जवळ म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं मेल्लो आसा. कारण तेजी कूड जी आसा सामकी डिकम्पोज जाल्ली आसा. खंय तरी तोंड दिसता पण तेजे दात काडलेले कशें दिसता. पण अशें भरपूर शक्यता आसा की ताका मारला आसूं ना कितें म्हणून. पण सद्या जे पळोवपाक गेले प्रायमरी दिसता की तेजे तशें कांय मरण येवंक ना म्हणून. पण जो पर्यंत हांगासर जी फॉरेन्सीक जावं तेंची टीम येवन तेचो पोस्टमॉर्टम जायना तो पर्यंत खरें कितें तें कळपाचें ना. फाटली कितलींशींच वर्सां गोंयांत वाघाच्या अस्तित्वाचेर वाद विवाद सुरू आसात. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट वाघाच्या अस्तित्वाचे पुरावे दितात, व्याघ्र क्षेत्र घोशीत करचे म्हूण मागणी करतात. जाल्यार दुसरे वटेन गोंयांत वाघाचो सैमीक अधिवास ना तो भोंडेर गोंयांत येता म्हूण सरकार आपली बाजू मांडटा. आता एक धोकादायक प्रकार उक्ताडार आयला. दारबांदोडेच्या आगलोट गांवांत सोंपिल्ल्या वस्तेंत पट्टेरी वाघ सापडलो. पूण 2009 ते 2019 ह्या वर्सा 5 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा. आनी आतां परतो एकदा 2026 आमकां एप्रील म्हयन्याच्या उपरांत मे म्हयन्यात एक वाघ जो आसा तो मेल्लेचे तेचे कलेवर जे आसा ते आमकां दिश्टी पडलेले आसा. हांव गोंयच्या वेगवेगळ्या रानांनी फिरत आसता आनी ते फिरत आसतना अशा प्रकारची म्हायती मेळ्ळी की एक वाघ जो आसा तो कुजलेल्या अवस्थेन आगलोट हांगासर पानस म्हणून जो आसा वाडो त्या वाठारांत एका खाजगी वन क्षेत्रा भितर ज्या वाठारांत हांगासर वन खातें जें आसा सतपालचें त्या वाठारा सावन एका ह्या जंगली भागान हो वाघ जो आसा तो अत्यंत विकल अवस्थेन मेळ्ळो आसा. आतां ताका कोणी मारला काय ताका दुसऱ्या जनावरान मारला हें सांगप खूब कठीण आसा. पूण तेचे दांत जे आसा आनी पंजाची नाखटां जी आसा ती गायब जाल्लेली आसा. वाघ मेला पयलीं तुमी ह्या गांवांत रावता न्ही, तुमकां बी हो दिश्टी पडला बी हेच्या केन्ना पयलीं? आमकां दिश्टी पडना. पूण आमच्यो वाडी वयल्यान म्हशी बिशी ना इतलें आमी तुका सांगूंक शकता. ह्या दिसांनी या आतां 8 दीस हांव सोदीत आहा एवढे तेवटे. पण हेच्या पयलीं तुमकां गांवांत वाघ बी आसा म्हणून तुमकां खबर आसलें? खबर आसा आमचे अशे पागेलाक तेकोन सुद्दां आसलेले पाडू गेले. हय न्ही हेच्या पयलीं? हेच्या पयलीं म्हणजे एक 5-6 म्हयन्यांतले. हां आनी तेच्या नंतर आतां व्हडल्यो 2 म्हशी गेल्यो. हां कळ्ळें. म्हण आमी आतां कंप्लेंट फॉरेस्टा कडेन आमकां कितें माती दितले ते कांय ना. हां आनी कितें मडे बी मेळत जाल्यार कोता येता न्हू म्हशीचें खाल्ला बाबा तुमच्या इथं. मजगतीं त्याचा पोस्टमॉर्टम करतले. उपरांत मरणाचे कारण स्पश्ट जातले. राना खातें चवकशी करता. ह्या प्रकारा उपरांत वाघाच्या अस्तित्वाचेर प्रश्नचिन्ह प्रस्ता. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि विवेक प्रभू.